तुम्ही शिवाजी महाराजांचो उल्लेख केलो. तुम्ही पेडण्या लॉर्ड परशुरामाचो एक व्हडलो स्टॅच्यू बांदपाचें चिंततात. खूब जाण म्हणटात की BJPक वचत सावन रोहन बाब इल्लो दिसान दीस चड भगवो जायत आहा म्हणून. हें रोहन बाबाचें भगवेकरण काय हे टुरिझम मिनिस्टराचे फक्त टुरिझम रिलेटेड थॉट्स? दोन पार्ट करूया. हय करया. रोहन खावंटे एनी पार्टी ही जॉइन स्टील इज रोहन खावंटे ओनली. आता पार्टी जी फुडें प्रोग्रेसिवली काम करता देशा खातीर आणि आज आमी डबल इंजिन सरकार म्हणून आमी बरोबर स्टेटा खातीर काम करता, तर वी वील डेफिनेटली वॉन्ट टू ट्यून इन अ लॉट ऑफ आयडियाज. आता पर्यटन खातें अशें आसा, त्या खात्यांतल्यान आमकां हाव डू वी प्रोजेक्ट गोवा. म्हजे चडशे गोंयकार भाव आज आमकां वील बी इन ऑन द सेम पेज लायक मी, की बाबा आमी गोंयकारपण खरें कितें दाखोवया. खूब जाण उलयतात गोंयकारपण खूब उलयतात, पूण खरें गोंयकारपण कशें दाखोवपाचो हो आमी नेतृत्व समज घेतला जाल्यार वॉट आय फील माय इनर वॉयस टेल्स मी की बाबा दीस इज द वे वीच शूड एंड आय लिसन टू इट. आमी हो समज प्रोजेक्ट करपाक आतां हो टायम आमकां मेळ्ळा. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, गोवा बियॉन्ड बीचीस, स्पिरिच्युअलिटी, वेलनेस. This legacy to be created, maybe 5 years is not enough, but the thought has to come in and your thought has to be driven. So important कितें तुवें म्हणलें परशुरामाचो स्टॅच्यू. परशुरामा स्टॅच्यूचेर आमी उलयना. इमॅजीन आमी वी आर थिंकींग आउट ऑफ द बॉक्स. तूं समज बरो टुरिस्ट येतलो जाल्यार कनेक्टिविटी बरी जाय इन टर्म्स ऑफ फ्लायट्स. मोपा सेकंड एअरपोर्ट आयला, तो आमी बरे तरेन एक्सप्लॉयट करचो पडटलो टू गेट गूड टुरिस्ट. इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय सपोर्टिंग. न्यू टुरिझम सर्विसीस जाय which attract high-end tourist. जेन्ना सरदार वल्लभभाई पटेल स्टॅच्यू आयिल्लो खूब प्रश्न आयले इतले मोडटा कित्याक काय म्हणून. तूं थंय पावला जाल्यार तुका कळटली अ न्यू इकॉनॉमी हॅज स्टार्टेड इन अ एरिया विच हॅड नथींग. वाय लॉर्ड परशुराम? लॉर्ड परशुरामाची स्टोरी हांगा परशुराम भूमी, गोंय म्हणजे परशुराम भूमी म्हणटा. आणि परशुराम भूमी समज आमी एक बाण, द स्टोरी गोज, एपिक गोज, की बाण मारून आमी समज दर्या फाटी व्हेल्लो. दॅट इज हाव गोवा केम इन. जाल्यार इट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस टू शोकेस. आतां आमचो आयडिया कितें आसा की तो होल एरो जो आसा इज नियर द क्लिफ ऑफ अ माउंटन वीच ओवर इज अबव अ सी. सो द एरो एक्चुअली गोज आउट एंड दॅट एरो इज जस्ट नॉट अ एरो, इट इज अ स्ट्रक्चर where inside you will have convention, retail and many more things which will be inside that structure. तो structure जो protrude जावन भायर दर्या वयर येतलो and a bow around to enhance that effect with a 3D, that will be a new thought. आता आमी पणजे सायडीक 3D printed building काडटा. That will be a part of the whole country's new thought. So new thoughts, new things will always have challenges. Bureaucracy challenge आसतले, सगळ्यांचे आसतले, पूण मनशाचो विचार क्लियर आसा. मुख्यमंत्र्याक हांवें तेच सांगलां, थोडे विचार आमकां आउट ऑफ द बॉक्स करचे पडटले. वील हॅव टू वर्क ऑन दीस लायन्स. कित्याक फॉर गोवा इन टर्म्स ऑफ टुरिझम अहेड जे परसेप्शन गोंयचें जालां, ड्रग्स, पार्टीज, नाका आशिल्लें, ते कन्सेप्ट मिसकन्सेप्शन काडचें पडटलें. आनी वी वील हॅव टू पुट इट. कित्याक टुरिझम इज नॉट ओन्ली टुरिझम इज अ इंडस्ट्री. आनी टुरिझम इंडस्ट्री जाल्ल्यान कितें जालां, कितें वायट गोश्टी जावं कितेंय जावं, टॉपिक येता टुरिझमाचेर. But tourism is indirectly maybe connected as tourism, but everyone has to play a role as stakeholders to take this industry ahead.